नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कळ्यान आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर हृदयनाथ लोटलीकर, गोयचे यंग अशे एनर्जेटीक जनरल फिजिशियन. आणि आयचो जो टॉपीक आसतलो तो म्हणजे लायफस्टायल डिसऑर्डर्स, म्हणजे आमच्या जीवनशैलीक लागून जावपी वेगवेगळी दुयेंसां. जातून प्रेशराचे दुयेंस आयले, काळजाची दुयेंस आयली, डायबिटीस आयलो सगळ्यात म्हत्वाचो. सो अशे जे साबार प्रश्न आमच्या जीवनशैलीक लागून उद्भवतात ताचेर एक साबार चर्चा करच्या खातीर आमचे बरोबर आसा डॉक्टर हृदयनाथ. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. जेन्ना जेन्ना आमी खुबशे फावटी पळयता की इवन म्हणजे ते सांगता खुबशे फावटी म्हणजे स्टुडंट येतना सुद्दां थोड्यांचो प्रेशर वाडटा. तर पयलीं म्हणजे प्रेशर वाडप, एवरीबडी सेज हायपरटेन्शन, आपलो प्रेशर वाडटा. तर हो प्रेशर वाडटा म्हणजे एक्झॅक्टली कितें, वॉट इज द नॉर्मल रेंज आनी हाची कारणां कितें मातशें विस्कळून सांग. आमचे शरिरान जे आमचे हार्ट आसता, हृदय आसता, ते आमचे रक्त पंपींग करता. तेजी फूल कॅपॅसिटी जेन्ना ते पंप करता तो प्रेशर, आनी जेन्ना ते रिलॅक्स जाता तो प्रेशर, आमी तेजे मदलो जो प्रेशर डिफरन्स आसा तो मेजर करतात. आनी हेजो एक सर्टन प्रमाण आसता जे लिमिटा भितर तो आसूं जाय. तो लिमिटाचो भायर गेलो, वाडलो किंवा खूब कमी जालो तर आमच्या शरिराक तेजो दुश्परिणाम जाता. नॉर्मल लेवल आसता हो 120 अपर लिमीट आनी 80 लोवर लिमीट. आमी ताका सिस्टॉलीक ब्लड प्रेशर आनी डायस्टॉलीक ब्लड प्रेशर म्हणटा. मग तो 120/80 पेक्षा कमी आसपा जाय आनी 90 हो डायस्टॉलीक पेक्षा चड आसपा जाय. 90 पेक्षा कमी जर जालो ताका आमी हायपोटेन्शन म्हणटात, म्हणल्यार प्रेशर एकदम कमी जालो ताका वखदां दिवची पडटात. आनी 120चे वयर गेलें तेन्ना हायपरटेन्शन म्हणटा, जेन्ना प्रेशर वाडटा आनी तेन्ना आमी सावधगिरी पळोवपा जाय. आनी मागीर तेजी स्टेजीस आसात. 120 ते 140 हेजे मदीं जो प्रेशर आसा ताका आमी प्री हायपरटेन्सिव फेज म्हणटात. ह्या टायमार मनशान शितूर रावपा जाय आनी तेणी विचार करपा जाय की आपली लायफस्टायल हांवें आतां चेंज केल्ली बरी. लायफस्टायल चेंज करप म्हणल्यार जें खाणपाण जें कितें घेता तें चेंज करप. वायट संवय आसता लोकांक, सोरो पितात, स्मोकींग करतात, तें बंद करप. मागीर एक्सरसायज रेग्युलरायज करप. जेवणान मीठ कमी करप. आतां आमचे जंक फूड म्हणटा आमी, चिप्स खातात, लोणचें खातात, पापड खातात, म्हणल्यार अती खावप जाता. ताका लागून आंगान जे आमचो नॉर्मल मिठाचो प्रमाण आमचो घेवपाचो आसता तो वाडटा. आनी तो वाडटकच मागीर प्रेशर वाडपाचो शक्यता चान्सीस वाडटात. मागीर तेजे मागीर स्टेजीस आसा. प्री हायपरटेन्सिव ही स्टेज तुमी एक्सरसायज आनी डायट आनी तुमची संवयी कंट्रोल करून रिवर्ट करपाक शकतात, कंट्रोलान दवरपाक शकतात. आनी स्पेसिफीक डायटय मेन्शन केल्लो आसा, तो डायट फॉलो करपा जाय. आनी जर मनशाक हें करपाक जायना आनी मागीर जो प्रेशर लेवल आनी चड वाडटा, 140 पेक्षा वयर जालो, 140 ते 160 हो स्टेज 1 हायपरटेन्शन म्हणटात. तेन्ना आमी मायल्ड एकच वखद दिवन बाबा ताका कंट्रोलान दवरतात. आनी तरी सुद्दां थोड्या लोकांक कितें जाता, त्या टायमार सुद्दां तेणी वखद दिलें म्हणटकच कंट्रोल जालो अशें म्हणून सोडून दितात. बाकीचे कांय कॉशन दवरनात, एक्सरसायज करनात, वजन वाडयतात आनी स्ट्रेस आसताच आसता. पूण स्ट्रेस सुद्दां कंट्रोल करपाक दुसरे उपाय आसात. आतां हेतू भितर आमचे सांगतात की तुमी मेडिटेशन, योगा हें सगळें करपाक जाय. सादी वॉकिंग सुद्दां, सांजची जी वॉक करता, आरामशीर रिलॅक्स जी वॉक करता, दॅट हॅज व्हेरी गूड इफेक्ट इन रिड्युसींग द ब्लड प्रेशर. ही दिनचर्या म्हणटा पळय आमी, ती तुमी फॉलो करपाक जाय. बरोबर. आनी वखद घेवन सुद्दां करपाक जाय. अशें न्ही की वखद घेतलें म्हणून म्हाका सगळें बरें जातलें अशें आसना. मागीर स्टेज 2 जेन्ना वयता, वखद घेवन सुद्दां एक फावटी प्रेशर वाडपाक लागता. तेन्ना मागीर एडिशनल वखदां दिवची पडटात. 2 गुळयो सुरू करच्यो पडटात, नाल्यार एकच गुळये भितर 2 सॉल्ट एड केल्ले आसतात. आनी तेन्ना मागीर फोर्सिबली आमकां ती 2-3 वखदां एड करून ताका कंट्रोलान दवरचो पडटा. बरोबर. आमी प्रेशर कंट्रोलान दवरपाचें रिजन कितें आसा की म्हळ्यार जर प्रेशर असोच वाडिल्लो उरलो
तेजो स्टार्टींग तुका कांय तेजे सिम्पटम्स दिसनात, तेजो कांय वायट परिणाम आंगाचेर दिसना, मनीस आरामशीर आसता. पूण जसो जसो वेळ वयता, जशी जशी वर्सां वयतात, मनशाची एज वाडपाक लागता, तेजो दुश्परिणाम तेज्या आंगाचे अवयवांचेर जावपाक लागता. स्पेसिफिकली म्हणल्यार दोळ्याचेर आनी किडनीचेर. अच्छा. आनी मागीर एक जर तेका लागून जर दुयेंस जालें बाबा, किडनीचें दुयेंस जालें, ते रिवर्ट करप म्हळ्यार परते ते नॉर्मलायज करप मातशें कठीण जावन वयता. कित्याक प्रेशरूय कंट्रोल दवरचो आसता आनी ती वखदां सुरू करतकच किडनीचेरूय प्रेशर येता. म्हूण फुडें वचून असले वायट परिणाम जावप न्ही शरिराक आपल्या, म्हणून पयलींच प्रिवेंशन करून कंट्रोलान दवरलें बरें. बरं सर. म्हणजे तुम्ही सांगलं की एकदा 120 करून प्रेशर वयर चडलो काय द मॅन हॅज टू बी पर्सन हॅज टू बी ज्युडिशियस. इनिशियली ही हॅज टू कंट्रोल हिज डायट, ही हॅज टू स्टार्ट एक्सरसाइज किंवा स्ट्रेस मॅनेजमेंट जे कितें टॅक्निक्स आसा तेणे करून आपलो प्रेशर कसो आपण रिवर्ट करू शकता किंवा कंट्रोलान दवरूं हाचेर त्यांनी उपाय करपाक जाय किंवा वर्क करपाक जाय. आणि एज दीस स्टेज गोज अहेड तेन्ना द सिच्युएशन डिमांड्स फॉर मेडिसीन. सो अशें आसना की मेडिसीन आज घेतले 8 दिसा भितर प्रेशर कंट्रोल जालो सो यू कॅन लीव द मेडिसीन. इट इज नॉट लायक म्हणजे जोराची गुळये भशेन न्हय. एकदा सुरू जाली की परहॅप्स यू हॅव टू टेक लायफ लॉंग. हाचेर तुमचे वॉट इज युअर एडवायस ऑन दीस? पळय दोतोर, स्टार्टींग प्री हायपरटेन्शन जी स्टेज म्हणलें हांवें, ते स्टेजीक युजली वखद दिवपाचें आसना. आमी युजली लायफस्टायल चेंजीसच सांगतात. करेक्ट. आनी थोडो वेळ ताका फॉलोअप करपाक लायतात पेशंटाक. पळय थोडो वेळ तूं हें करून पळय आनी आमी मागीर तूं रेग्युलरली चेकअप करुया म्हणून. बट इट इज नॉट इन एवरी पेशंट. करेक्ट. थोडे पेशंट कशे आसता, प्री हायपरटेन्शन स्टेजीन आसतात पूण तांकां दुसरी दुयेंसां आसतात, जशें सोबत डायबिटीसय आसता. बरोबर. ह्या टायमार तुमी तांकां फक्त लायफस्टायल चेंज करून आनी डायट चेंज करून तुमी कंट्रोल करा म्हणून सांगूं शकना. बरोबर. तेन्ना फोर्सिबली आमकां तांकां वखदां दिवन कंट्रोलान हाडची पडटा. म्हणजे आमी एक पर्टिक्युलर प्लॅन आसता पर पेशंट. सिच्युएशन चेंज जाता प्रमाणे तुजे मेडिसीन लायन मेडिसीन चेंज. आतां यंग भुरगे आसात तांकां युजली हें जावपाची शक्यता आसना. पूण जर बाबा तांकां जालें आनी बाकीचे कांय दुसरे कोमॉर्बिडिटीज ना, बाबा आनी कितें दुसरे कांय रिलेटेड डिजीज ना की बाबा ताका लागून प्रेशर आनी तेजो वाडटलो असो, तर आमी तांकां एडवायस करून डायट आनी हें करून कंट्रोल करून परतो नॉर्मल लेवलाचेर हाडपाक जाता. मेजर फॅक्टर आसा आजकाल यंग जनरेशन वायट संवय खूब लावन घेता. स्पेसिफिकली म्हणल्यार स्मोकींग आनी अल्कोहोल ड्रिंक्स. सोरो पिवप. ते बॉडी भितर हे जे घटक वयता तेतून स्ट्रेस लेवल वाडटा आनी दॅट इज द रिजन. जसो स्ट्रेस लेवल तुजो वाडलो की बाबा आरामशीर तुका मागीर प्रेशर वाडपाक लागता. आमकां कितें दिसता, थोडे लोक सोरो पितात, हांव रिलॅक्स जालो बाबा, भोंवपाक येयलो, वेकेशन केलें, सोरो पिलो, हांव रिलॅक्स जालो. पूण तुका तें मनांतल्यान दिसता, बॉडीचेर तेजो जो परिणाम जाता दॅट इज कंप्लिटली डिफरंट. बरोबर. ओके. सो दीस इज आय कॅन से मातसो तुमकां इंटरप्ट करता, दीस लायक अ इल्युजन. म्हणजे तुमकां असो आभास जाता की आपल्याक बरें दिसलां, आय एम फिलिंग गूड, आय एम फिलिंग हॅपी. बट ऑन द कॉन्ट्री डॉक्टर सांगता की हो सोरो पिवप की सिगरेट ओडप इज डेंजरस टू युअर हेल्थ. तुमकां जे वयल्या वयर दिसता आपल्याक बरें दिसता की सो कॉल्ड सूडो हॅपीनेस, आपल्याक आनंदी जे वातावरण निर्माण जालां अशें दिसता, हें सामकें चुकीचें. आनी हाका लागून जेन्ना इट अफेक्ट्स युअर बॉडी ग्रॅज्युअली इट वील ऑल्सो अफेक्ट युअर मायंड अँड युअर ऑल एक्टिविटीज वील बी अफेक्टेड. बरोबर डॉक्टर? येस. मागीर ह्यो आमी युजली यंग जे पेशंट आसता हांकां हें पयलीं ज्ञान दितात की बाबा हें तूं अवॉयड फॉलो कर, हांव सांगता तें आयक आनी हें फॉलो कर. करेक्ट. आनी दुसरें म्हणल्यार वजन बी वाडल्लें आसता जाल्यार युजली अशें आसना. आमचे भारतान सगळेच अशे लठ्ठशे लोक कमी दिसतात, आसतात, पूण पाश्चात्य देशा पेक्षा आमचे हेतून कंपॅरेटिव्हली आमचे कडले पॉप्युलेशन लीन आसा, म्हणजे चड मोठे म्हणजे ओबेसिटी चड कॉमन ना. बरोबर. आनी जर आमकां असो पेशंट दिसलो, वी एडवायस देम की तूं बाबा फॉलो कर, स्पेसिफीक डायट फॉलो कर आनी तुजें वजन कमी कर. वजन कमी करपाचो एडवायस हांव सांगता तुमकां, 70% डायट आसा, 30% एक्सरसायज आसा. थोडे लोक फोर्सिबली एक्सरसायज करतात, आंगाक प्रेशर दितात, काशेर करून घेतात, आपले जॉयंट्स बिगडोवन घेतात आनी तशें करप आसना. बरोबर. एक सिस्टमॅटीक अप्रोच आसता. मेजर तुमी फर्स्ट डायट कंट्रोलान दवरात तुमचो. डायटान जे फॅक्टर तुमचे कॅलरी इंटेक वाडयतले ते फॅक्टर अवॉयड करात.
टोटली नॅचरल डायट दवरप म्हत्वाचो. रिफायंड फूड्स, फास्ट फूड जे म्हणटात, प्रोसेस्ड फूड जे म्हणटात, ते सगळे अवॉयड करपाचे. मागीर थोडक्यान भायले जे पॅक्ड जे आयटम्स येतात जेवणा खाणाचे ते सगळे अवॉयड कर. घरान जे आमी सद्दां करता ते इन लिमिटेशन घेवं येता. बरोबर. येस. सो तातूंत आमच्यो भाजयो आयल्यो, नुस्तें आयलें हुमणांतलें. स्पेसिफीक सांगता हुमणांतलें म्हणजे की लोकांक तळिल्लेच आवडटा. आनी दुसरें म्हणजे चिकन सारके जे प्रकार आसा ते केन्नाय वन्स इन ब्लू मून खावपाक हरकत ना, पण हो तुमचो वन्स इन ब्लू मून किंवा वन्स इन अ पार्टी जे म्हणटा ते परत परत पार्टी जाता. आमी फक्त पार्टेकूच पिता आनी आठवड्यात दर दिसा पार्टी आसता अशें म्हणत जाल्यार इट इज अ व्हेरी रॉंग कंडक्ट आय शूड से. डॉक्टर, आता तुम्ही सांगले की हो डायटावालो कंट्रोल तुम्ही सगळ्यात पयलीं, कारण यू हॅव कॅटेगरिकली सेड की 70% जो आसा हें दुयेंस कंट्रोलान दवरपाचो किंवा ओबेसिटी कंट्रोलान दवरपाचो मार्ग म्हणजे पयलीं तुमचो डायट. ताचे बरोबर तुमचं आनी एक वाक्य जे आशिल्लें तें म्हाका खूब म्हत्वाचें आसा की तुमी सांगलें की एक्सरसायजाचो अर्थ तुमी बेश्टे नाका जाल्ले उठाठेवी करून हें उखलता तें उखलता, जॉयंट घेवन सकाळ फुडें नाका जाल्ले उठाठेवी करता, त्याच्या पेक्षा एक तर चलप किंवा जे आपल्याक जमता तें इन लिमिटेशन करप. इन लिमिटेशन बेश्टे खूब हें करून तुमी उडक्यो मारीत रावले आनी जॉयंट्स दुखयले, पांय दुखयले म्हणजे तुमी व्हडलें अचीव केलेशें जायना. ऑन द कॉन्ट्री इट मे बी हॅझार्डस. डॉक्टर, आता आमी एक म्हत्वाचो प्रश्ना कडेन उलयता की तो म्हणजे आमी हायपरटेन्शन आमी एक ओके वी हॅव कवर्ड अशें समजुया. मेजर पार्ट तातूंत जे मेडिसिन्स आयले तातूंत यू वूड लायक टू से समथींग अबाउट युअर मेडिकेशन. हायपरटेन्शनाक मेडिकेशन्स म्हणजे तुमी एक बाबा हेका तुमचे म्हणजे कितें बिटा ब्लॉकर्स किंवा जे कितें आसा ते किंवा बाबा डायुरेटिक्स, वॉट इज द रोल ऑफ दीस म्हणजे इन शॉर्ट. टोटल आमी फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच असो दवरतात की पेशंटाक दुसरें कसलें दुयेंस सोबत आसा काय ना पळोवपाक. कित्याक तेजेर खूब अवलंबून आसता की आमी खंयचें वखद सुरू करतले. बरोबर. तर आतां तुमी जशें म्हटलें बिटा ब्लॉकर, आमी जस्ट गिव एक्झाम्पल, हांव तशें म्हणना, जस्ट एक्झाम्पल म्हटलें. तुमकां कितें सांगपाचें तें सांगात. सोबत जर पेशंटाक डायबिटीज आसा तर थोडीं वखदां आसात जी आमच्या बॉडीन रेनिन एंजिओटेन्सिन सिस्टम म्हणून आसता, तेजेर काम करपी वखदां आसात. फर्स्ट इज एस इनिबिटर्स एंड ARBs म्हणून आसतात. मागीर ही वखदां डायबिटीसाक लागून जो सायड इफेक्ट आसता, डायबिटीसाचो जो दुश्परिणाम आसता तोय कमी करतात. अच्छा. जर एक मनशाक डायबिटीज आसा तेका आमी जर एस इनिबिटर दिलें तर फुडें फायनान्शियल तेका बरें फायदेशीर जाता. आनी हें जालें एक गोश्ट जाली. मागीर हार्ट रेट थोड्यांची खूब वाडटा, एंग्जायटी आसता, प्रेशर वाडटकच. मागीर तेन्ना आमी ताका बिटा ब्लॉकर्स एड करतात हार्ट रेट. आनी दुसरें हार्ट रिलेटेड जर कितें प्रॉब्लम आसा, पयलीं बाबा हार्ट अटॅक येवन गेला, हार्टाची पंपिंग कॅपॅसिटी कमी जाल्या, तेन्ना आमी एक कॉन्सेप्ट आसता रिमॉड्युलेशन म्हणून आसता. हार्टाची जी मसल आसता जी एक फावटी डॅमेज जातकच परती ती रिमॉड्युलेट जाता. मग ती रिमॉड्युलेट जावपाची आमी प्रिवेंट करपाक जाय आनी तिका डॅमेज जावं दिवं जायना. तर तेन्ना हे बिटा ब्लॉकर्स खूब हेल्पफूल आसता. आनी मागीर ते हिशोबान आमी पेशंट कसो आमच्या मुखार येता ते हिशोबान आमी तें स्पेसिफिकली आमी वखद सुरू करता. सो पेशंटाचे जे त्याचे बाकीची दुयेंसां, ताचें कंपोजिशन, ताची फॅमिली हिस्ट्री, ताचे पयलींचे ताचे सगळे आचरण हाचे वरसून तुमचे एक लायन ऑफ मॅनेजमेंट ठरता. बरोबर. डॉक्टर, नाव लेट्स गो टू डायबिटीज. जगातले सगळ्यात नंबर 1चे दुयेंस. भारत दिसान दीस इज बिकमिंग द कॅपिटल ऑफ डायबिटीक्स. आनी दुख्खाची गजाल अशी आसा की आता जो लेटेस्ट स्टॅटिस्टिक्स आयला, म्हणजे इफ आय एम नॉट मिस्टेकन आयचो स्टॅटिस्टिक्स अशें सांगता की आज आमी रिकॉर्डिंग बसले त्या वेळार की भारत देशातले सगळे स्टेट्स आसा तांचे पॉप्युलेशन कंपॅरिजनान पळयल्यार गोंयांत मॅक्झिमम लोकांक डायबिटीस आसा. एज पर आवर पॉप्युलेशन स्ट्रेंथ म्हणजे आमी पर्सेंटेज म्हणटा ती पर्सेंटेज गोंयांत सगळ्यान मॅक्झिमम आसा. ही इज शॉकिंग आनी डिसहार्टनिंग. बरोबर डॉक्टर. येस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी हाचेर मातशें सारकें लक्ष दिवन आयकचें आनी त्या प्रमाणे फॉलो करचें. बिकॉज नाव वी आर नॉट गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट मेडिसिन्स. आमी फक्त वखदां घेतली आनी बरें जालें अशें न्हय. पयलीं म्हणजे डायबिटीस म्हणजे कितें हातून सुरू करूया. डायबिटीस म्हणजे एक प्रकारचो रोग जेणे करून आंगान आमची आमी जी खातात साखर ती पचोवपाची शक्ती कमी जाता. मग ते पचोवपाक लागून आमचो जो पॅनक्रियास आसता जाका स्वादुपिंडू म्हणटात ते एक इन्सुलीन हॉर्मोन म्हणून तयार करता. ते मागीर आमचे बॉडीचे सेल्सान वचून युटिलायज करता जे आमी साखर खातात, ग्लुकोज खातात.
आनीक तेतून टायप्स आसात डायबिटीसान 4 टायप्स आमी डिफरन्शिएट केल्ले आसात. टायप 1, टायप 2, जेस्टेशनल डायबिटीस म्हणून आसा आनी अदर डायबिटीस म्हणून आसता. ते अदर डायबिटीस लिटल बीट रेअर आसात. बरोबर ते आमी टायप 1 सुद्धा खूप रेअर आसा. टायप 1 ही इम्युनिटी रिलेटेड असता आणि लेस दॅन 10% डायबिटीक पेशंटाक ती जाल्ली असता. तेतून फक्त आणि फक्त इन्सुलिनच दिवचे पडटा, गुळयो लागनात. बरोबर आणि टायप 1 डायबिटीस ही चड करून भुरग्यांनच सापडून येता. म्हणजे लहान भुरग्यांमध्ये दिसून येता. टायप 2 डायबिटीस दॅट इज मोर दॅन 90%, अराउंड 90% पॉप्युलेशन जेंका शुगर असता दॅट इज टायप 2 डायबिटीस. हेतून कितें जाता की बॉडीचे जे इन्सुलिन असता जे तयार जाता, जे बॉडीचे सेल्सान सिग्नल दिता की बाबा तू साखर युटिलायज कर, तेजो रेजिस्टन्स वाडटा. बॉडीचे सेल्स हळूहळू रेजिस्टंट जाता, ते इन्सुलिन काम करपाक लागना. जितले तयार जाता आंगान ते आंगाक पावना. मागीर ती साखर जी आमच्या ब्लडान असता ती वाडपाक लागता आनी तेजो मागीर दुश्परिणाम जावपाक लागता. बरोबर मागीर ते आमी इन्सुलिन सेन्सिटायज करचे पडटा. सेल्स जे बॉडीचे असतात तांकां सेन्सिटायज करून ते इन्सुलिन जे तयार जातात ते युटिलायज जावं न्ही म्हणून मग तेका आमी गुळयो सुरू करतात. स्टार्टींग स्टेजीन गुळयो सुरू करतात. गुळयो सुरू करून मागीर जर गुळयांनी कंट्रोल जालना जाल्यार मागीर फुडें आमकां इंजेक्टेबल्स इन्सुलिन सुरू करचे पडटा. बरोबर जेणे करून भायरून आमी इन्सुलिन तांकां दिता आनी तेंची साखर आमी कंट्रोलान दवरतात. आणखीन एक असता ती जेस्टेशनल डायबिटीस. ते प्रेग्नन्सी भितर जाता, गुरुवार आसतना जाता ती. आणि प्रेग्नन्सी भितर जाल्यार सुद्धा 60% फिमेल्स हू हॅज गेस्टेशनल डायबिटीस फुडें वचून तांकां नॉर्मल डायबिटीस जावपाचे चान्स आसता. म्हणजे 10 मदली 6 बायलांक फुडें वचून डायबिटीस लायफ लाँग आसूं शकता, जावपाक शकता. ती सुद्धा एक प्रिवेंट करपाची गजाल आसा. आनी प्रिवेंशन करपाचें हें आमच्या हातीन आसता. बरोबर फुडें आमी तुमकां हेचेर डिस्कस करतले. ना सांगा तुम्ही म्हणजे कशें आमी हें कशें आडोवं शकता डायबिटीक्स. स्पेशली आय एम टॉकिंग अबाउट पीपल हू हॅज अ फॅमिली हिस्ट्री फॉर ओबेज हू हॅज अदर कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लेम, किंवा जांची लायफस्टायलच अशी आसा की फॉर एक्झाम्पल जे दिसभर बसून उरतात, काम व्हडलेशें तांकां उठून करचें पडना, अशा लोकां खातीर तुमी कितें एडवायस करता? हाल्ली एक नवीन स्टडी जाला, ICMR स्टडी रिलीज केल्या. आमच्या गोंयांत 26.4% पॉप्युलेशन इज इन डायबिटीक स्टेज. हो आणि ऑल ओव्हर इंडिया इज 11.5. अच्छा, दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका सगळ्यांनी लक्ष दिवन आयकचें की भारत देशान 11.5 बरोबर हय, हे डायबिटीक लोकांचें प्रमाण आसा आणि गोंयान तें 26.4. 26.4%, विच इज व्हेरी अलार्मिंग. बरोबर फुडें सांगा. हांगा आमी मेन इश्यू दवरपाचो आसता तो आमचो डायटाचो बरोबर आनी वजनाचो. बरोबर डायटा भितर जशे आमचे पुर्वज जशे आमचे डायट घेताले, नॅचरल डायट म्हणटात, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आतां जे डिफायन्ड डायट आसा आनी इजिली अवेलेबल आसा, बरोबर सो कॉल्ड फास्ट फूड. फास्ट फूड, तेतून आमची कितें म्हणटात सेटायटी सेंटर आसता मनाचो, की आमकां तें आनीक जाय अशें लागता. म्हणजे बरें आनी खायचें दिसता, खायनशें दिसता. बरोबर. आनी ते केन्नाच तुजी सेटायटी सेंटर फुलफील जावचेंच ना. तुका आनी खावूनशें दिसतलें. आनी ते भितर आंगान गेलें की मागीर तेजो वायट परिणाम सुरू जाता. मागीर तुजें वजन वाडपाक लागता. बरोबर. वजन वाडलें की मागीर बाकीचे प्रॉब्लेम सुरू जातात. हो एक रिजन आसा इन्सुलीन रेजिस्टन्स जावपाचो, वजन वाडप. आनी वजन स्पेसिफिकली कशें वाडप की फक्त फॅट कंटेंट वाडप. बॉडी भितर फॅट कंटेंट आसता तो खूब म्हत्वाचो आसा. आतां एथलेटिक्स जे लोक आसात, एथलेटीक आसतात, तेंचे बॉडी फॅट आसता 14%, अरावंड 14% ऑन एवरेज. पूण आमकां ते तशें ते भशेन मेंटेन करप इज नॉट पॉसिबल. बरोबर. तूं जेनेटिकली एकदम फिट आसपा जाय की तूं ते मेंटेन करतलो. पूण असं गायडलायन आसा की तुमी 25% पेक्षा कमी दवरप बॉडी फॅट पर्संटेज. 25% बॉडी फॅट पर्संटेज मेजर करपाची तेका हें आसा, डिवायसीस आसात. ती तुमी दवरली कमी की तुमकां ह्या प्रकारचे दुयेंसां येवपाचे हें कमी जाता, शक्यता कमी आसता. मागीर जाल्लो वायट संवयी, जशें हांवें सांगलें, सोरो पिवप, स्मोकिंग करप. स्मोकिंग इज नॉट ओन्ली द रिजन. टॉबॅको इन एनी फॉर्म इज इंजरियस. कितेंय कर, तूं तंबाखू खा, तूं आनी तंबाखू खावं नाका, नाही, तूं दुसरें कितें कर, मशिरी लाय, थोडे लोक आज संवय आसात, कितें कर, पूण ते तुका हार्म करतले. पदार्थ वायटच.
आनी थोडे लोकांक आतां हें जाता की ना आमी तंबाखू खाना पान मसाला खातात. पान मसालान जी सुपारी आसा दॅट इज ऑल्सो इंजरियस बट इट डजंट कॉज डायबिटीज ऑर एनी सच इट कॉजीस ओरल कॅन्सर. अच्छा. आमचे सबम्युकोजल फायब्रोसीस म्हणून जाता तोंडाक गाल आसता थंय भितर फायब्रोसीस जाता मागीर ते फुडें वचून कॅन्सर जाता. आमी अशें म्हणटा की पान खाल्ल्यार बरें जिरता सुपारी खाल्ल्यार कांय प्रॉब्लम जायना बट लेटस्ट स्टडीज शो दॅट हें सुद्दां हानिकारकच आसा. बरोबर. आतां टीव्हीचेर एड पळोवन हे दुसरे करून लोक तेजे हितून लागतात. डॉक्टर हांव ह्या पॉयंटार मातशें एक इंटरव्यू करता ह्या खातीर की दुर्दैवान ज्या लोकांक आमी आमचे आयडल समजता म्हणजे तरुण पिढी जांकां आपले रोल मॉडेल किंवा हिरो समजता अशे क्रिकेट प्लेयर पिक्चरांतले हे एक्टर्स किंवा एक्ट्रेसीस हे लोक असल्या नाका जाल्ल्या गजालींचो एडवर्टीजमेंट करता आनी ताका लागून खुबश्या लोकांक अशें प्रेरणा मेळटा अशें नाका जाल्लें खावपाचें इट्स व्हेरी बॅड. खंयच्याय फिल्डान आसूं तें म्हणजे तुमचे खावपाचे जिन्नस आसूं जशें तुमी आतां सांगलें पान मसाला किंवा आनी कितें बरे बरे एक्टर्स अशें करता. खूब वायट दिसता की ज्या लोकांनी आमकां सांगपाचें अशें तुमी खावं नाकात ते लोक आमकां खावपाक प्रवृत्त करतात. हें समाजाचें म्हाका दिसता इज अ व्हेरी म्हणजे ही समाजाक लागलेली कीड. सो आय विल नॉट कॉल दीज एम हिरोज ऑन द कॉन्ट्री दे आर वर्स दॅन द विलन्स. कारण ते एक आख्खी पिळगी नश्ट करून आपले सगळे कसबपणाक लायतात विच इज व्हेरी बॅड. दुसरे कांय लोक आतां गेमींग जे करतात ताचे विशयी म्हाका आक्षेप आसा. कारण तुमी ज्या लोकांक सांगपाचें भुरग्यांक तरुणांक प्रवृत्त करपाक की तुमी सकाळी उठून प्रवृत्त जायात खेळपाक लागात एक्सरसायज करात अशा लोकांक तुमी कशें तरी नाका जाल्यो गेमीन हातूंत तुमकां इतले पयशे मेळटले तितके पयशे मेळटले अशें सांगतात. हें सुद्दां तितकेंच वायट तितकेंच घातक. कारण परत हांव हेंच सांगता की देशाची एक सबंद यंग जनरेशन आसा जे तुमकां रोल मॉडेल म्हणून पळयतात तांचेर तुमी वायट परिणाम करतात. आनी हें सांगतना म्हाका परत अगेन आय विल से आय विल नॉट कॉल दॅम हिरोज हे लोकांक हिरो म्हणपा पैकी विलन म्हणून समाजाचे विलन इज अ करेक्ट आयडियल टर्म फॉर दीस. हें तुमच्या खातीर हेच खातीर सांगता की हे जी सगळी दुयेंसां आसात हातूंत एखाद्या प्लेयरान आमकां सांगप किंवा एखाद्या आमच्या हिरोन सांगप की ना तुमी बरे जिवाक तेंच खायात सकाळी उठून एक्सरसायजीस करात किंवा आमकां अशें मातशें मोटिवेट करप हें अशें करपाचे वजी हे आमकां नाका जाल्ले गजाली सांगतात. इट इज व्हेरी आय कॅन से इट इज व्हेरी अलार्मींग. आनी तुमी त्या सगळ्याच खंयच्याच एडवर्टिजमेंटाक बळी पडूं नये अशी म्हजे तुमचे कडेन हात जोडून विनंती आसा. डॉक्टर आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जेन्ना आमी लायफस्टायल डिजॉर्डर्स अशें उलयतात तातूंत एक डायबिटीस आयलो प्रेशराचे आयले लठ्ठपणां हाचे विशीं तुमी कितें सांगूंक सोदतात? लठ्ठपणां ही आतां खूब वायट अशी हें जावन गेल्या लोकांची संवयीक लागून. बरोबर. इट हॅज बिकम लायक इलनेस म्हणजे ते दुयेंस जाला. दुयेंसच जाला. बरोबर. आनी तें आमी एक्सेप्ट करप आसना. इट शुडंट बी लायक ओबेसिटी एक्सेप्टन्स. कित्याक ओबेसिटीक लागून खूब अशीं दुयेंसां जातात जेणे करून मनशाक फुडें जावन त्रास जाता. बरोबर. तेणें टायम टू टायम पयलींच तेजेर आळ घालपाक जाय कंट्रोलान हाडपाक जाय. ते जर हातींतल्यान सोडलें फॉर एग्जाम्पल धाकलीं भुरगीं आसात यंग भुरगीं आसा यंग जनरेशन आसा तेणी जर हातींतल्यान सुटली आनी बाबा तेंची ओबेसिटी इतले चड लेवलाचेर गेली की बाबा ती कंट्रोल जाली ना तेंचो फ्युचर एकदम बिगडपाक शकता. बरोबर. डॉक्टर म्हणजे ते छब्बी चिक्स आनी रोजी लिस्ट म्हणटा ते बंद जावपाक जाय. शॉर्ट. आनी इतले बंद जावप म्हणजे तांकां नॉर्मल लेवलार दवरप खूबच कुपोशीतूय दवरप आसना. करेक्ट. आनी हाल्ली कितें जालां की भायर जे कोल्ड ड्रिंक्स आनी हे पिता तितून साखर खूब आसता. खंयचोय पदार्थ घे तूं हे एनर्जी ड्रिंक बी दितात हेल्थ ड्रिंक दितात तुमी हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन कितें म्हण फाटल्यान वाचात कितली साखर आसा ते पळोवन घेयात. बरोबर. साखर इज डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्युसींग आंगान वयता ते एनर्जी रिलीज करपाक जाय. करेक्ट. ते तुमी युटिलायज करपाक जाय ती एनर्जी आंगान वयतकच. बरोबर. आमच्या आंगाचें काम कितें डायट जो घेता ताचें युटिलायजेशन जावपाक जाय. युटिलायजेशन जायना तूं सेडेंटरी लायफस्टायलान आसा घरा बसून आसा न्हिदोल्लो आसा टीव्ही पळयता गेम खेळटा ते एक्स्ट्रा जी एनर्जी आसता ती स्टोर जाता आनी मागीर आंगान ते स्टोर एज अ फॅट जाता. फॅट म्हणून पयलीं लिव्हरान स्टोर जातली मागीर एक्स्ट्रा आसा ती पोटान फॅट म्हणून स्टोर जाता. बरोबर. आनी हे जे फॅट जे स्टोर जाता ते मुखार प्रॉब्लम क्रिएट करता. सो अशा वेळार म्हणजे तुमचो डायबिटीज तशेंच तुमचें हायपरटेन्शन किंवा काळजाची दुयेंसां ही सगळी ओबेसिटी कडेन रिलेटेड आसात म्हणजे तुमच्या लठ्ठपणाचेर. सो तुमचें वजन आतां पासून कंट्रोल दवरप जर तुमी सुरवाती पासून जर कंट्रोल दवरलें जाल्यार तुमी हाचेर जैत जावं शकतले अशें तुमी सांगूंक सोदतात. बरोबर. हय. एक स्कोर आसा BMI स्कोर म्हणून तेजे हिशोबान तें वजन आमी कंट्रोलान दवरूंक शकतात आनी स्पेसिफीक डायट फॉलो करपाचें आसता. जितले डायट तुमचे नॅचरल आतां नवीन हें आसा कॉन्सेप्ट आसा मेडिटेरियन डायट म्हणून जे मेडिटेरियन रिजनान तेणी डायट घेताले. प्लेट आसा ती कलरफूल आसपाक जाय फ्रुट्स आसपाक जाय भाजी आसपाक जाय
फर्मेंटेड फूड्स आसपा जाय, चीज, योगर्ट, नुस्तें, मीठ. सो इन शॉर्ट आमी जी हॉटेलान म्हणजे हॉटेलान वचून जेवा म्हणून हांव तशी थाली म्हणजे बॅलन्स डायट आसता. बॅलन्स डायट आसपा जाय. डॉक्टर ह्याच्या काळोच्या निमतान तुम्ही बरीच आमकां मोलादीक म्हायती दिल्या. म्हाका दिसता तुमी कडेन आनीकय खूब सांगपा सारकें आसतलें, पण आमकां वेळेचो अभाव आशिल्ल्यान आनी आयची ही कार्यावळ म्हाका दिसता आमी हांगाच सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक परत एकदां सांगता की तुमचो आहार योग्य पद्दतीचो दवरात. तुमचे एक्सरसायज जे तुमकां चलता किंवा सादें बॅच म्हणजे चलप हें तुमी नियमीतपणे करात आनी स्वताची काळजी घेयात. जेन्ना तुमी स्वताची काळजी घेतले वॉटेवर जशें डॉक्टरान आत्तां सांगलां की जे बरें लागता म्हणून खावपाचें बंद करात. आतां बरें नासल्यार चलता, बरें लागना जाल्यार चलता, पण जिवाक जर बरें जाल्यार तें खायात. आनी एक सगळो समाज आमच्या हातान आसा, तो बऱ्या तरेन प्रवृत्त जावचो, बऱ्या मार्गाक लागचो. हें हांव इतके खातीर सांगता की इट इज रियली डॉक्टरान जो आतां फिगर सांगले खूब म्हाका स्वताक इतकें वायट दिसलें की 26% इज अ व्हेरी हाय फिगर. हे आतां 26 म्हाका दिसता आनी एक 5 वर्सांनी आमी खंय पावता तें सांगूं शकना. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी सादूर जायात, जागे जायात, नाका आशिल्लें खावपाचें बंद करात आनी स्वताची काळजी घेयात. इतकें सांगून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजान सावन देव बरें करूं. नमस्कार.